आता किती म्हणटा आयज किती म्हणटा किती म्हणटा आय तो रात सांगतालो हिंगा हिंगा हाम म्हूण हे भितर गेला एक मिक्सर हाम म्हूण हाम काडू लायन आनी तो सांगतालो राती डॉक्युमेंट हाड म्हूण आनी आज सांगतो तो प्रोसेस न्हू तुमगे सर्वे सारखे जाल ना आता तुझे म्हणणं किती पुढे किती पुढे किती म्हणटा फुडें कितें आतां तो ही बाउंड्री आम डिमार्केट केल्या रिटायर्ड हे गव्हर्मेंट हे आण सर्वेयर ती डिमार्केट केल्या आनी ते आम सगळे पोल गायल्ले ते रात तेणें मोडले आनीक जरी तर तो तो स्टॉप करना आमी आख्या गांवां आतां भोंवतले लोकां हाडटले आनी मागीर फायर चोया सगळें चोया मागीर कितें जाता तें बाबा तुवें सरपंच कितें म्हणून सोदता तूं काय न्हू आमकां लिगा बच्चाडे आमकां पी आमकां सांगलें डिमार्केट कर म्हणून आनी सर्वे काड म्हणून आमी सर्वे काडली आनी आमचे प्लॉट आमचे प्लॉट तो आहे आनी आमी ते ओनराक सांगलें हें बंद कर म्हणून आनी काल आमी ते डिमार्केट करून बंद केलें आनी ते पात्रांव ओनरान सांगलें बंद कर म्हणून आनी आमी बंद केलें काल पी येवन दादागिरी करून गुंडागिरी करून हें मोडलां आख्खें आनी तेंगे मिचार आतां भितर येयला आनी काम कर आतां आमी कांय करपा नाय आतां आमकां गांव एकडें करतले कितें जाता तो डू एंड डाय ऑलेंज बाब कितें जालें आयज कितें जालें आयज बोवाळ सो परत पळय हेच्या पयलीं आमी कंटिन्युअसली इन कन्फरंटेशन आशिल्ले रेल्वे कडेन पूण दे वेज इंसिस्टिंग टू गेट डॉक्युमेंट्स इन्क्लुडींग द PI इन्क्लुडींग द रेल्वे ऑफिशियल सो नाव we have the landowners of this area have demarcated the property and done their marking, but sadly the administration which is supposed to protect it administration इतले broke it तेंच्यांनी खूद मोडला आनी ओपन केला आनी एक्सेस दिला रेल्वे आतां हे जे पळय फाटल्यान पळय प्रॉपर्टी आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी 1.5 मीटर भितर येवन तेंच्यांनी हें घातला एमार्कमेंट बांदला पण हे कसले जातागिरी बरें ओनरान एक एक्सेस बंद केलो जाल्यार ते जबरदस्ती पोकलीन घालून दुसरो एक्सेस ओपन करता प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून मागीर तिसरें ओपन करता हें जालां हें चलना कितें ते कांय कायदो ना कांय रुल्स ना आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी कॅन रेल्वे एंटर इन टू प्रायवेट प्रॉपर्टी ते म्हणटा सेंट्रल प्रोजेक्ट कॅन रेल्वे कॅन एंटर इन प्रायवेट प्रॉपर्टी आय स्ट्रॉंगली मेक एलिगेशन दॅट द MLA of this constituency is in connivance with the railway and that is why he is directing sitting in the office the police the deputy collector to support the railway not support the people बट काल तेंच्यांनी दीस ते खांबे गायले ते तुमी रिसंटली घातलेले न्हू आफ्टर द सर्वे दे आर सेइंग दॅट द सर्वे इज नॉट वॅलिड the survey is not valid then get the DSLR नो आमी कितें म्हणटा सर्वे वॅलिड ना म्हणजे प्रायवेट ओनरांनी ह्या पंचायतीन सर्वे काडला वॅलिड ना सो तूं DSLR आहात गेट द DSLR तुजी प्रायवेट सर्वेर आमी कित्याक वॅलिड करचें आमी म्हणटा की ट्रॅक आमचे प्रॉपर्टी ना आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा की ट्रॅक एक्झिस्टिंग ट्रॅक पळय आमचे प्रॉपर्टी ना एंड दॅट वी विल डू वॉट इज नेसेसरी लीगल वी आर टेकिंग लीगल कोर्स ऑन दॅट ऑल्सो कासावली दे हॅव एन्क्रोच्ड कासावली 1.5 मीटर प्रायवेट प्रॉपर्टीन गेलेले आसा सगळ्याक प्रायवेट प्रॉपर्टीन गेलेला ओ बापाय तो फाट न्हू तेंचो ओ डबल रेल्वे लायन कोणाक खातीर बांदता कोलाक लागून सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला की डायवर्ट कर तुजें प्रोजेक्ट तरी पासून दादागिरी कसली दादागिरी कोणा खातीर लोक हे गव्हर्मेंट लोक प्रोटेक्ट करपाक एडमिनिस्ट्रेशन लोकांक प्रोटेक्ट करपाक एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें एन्क्रोचराक प्रोटेक्ट करता हें पत्ते जालेलें एडमिनिस्ट्रेशन सो सगळे हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पत्ते चलता लॉ म्हूण ना फकत जंगल आयज आमकां हिंगा काल आमी हिंगा काल सायन्सा लँड ओनरान आपणागे जागो प्रोटेक्ट करपाक फुंटी गायल्ले ते फुंट गायल्ले ते माझी सायन्सा 7:15 अशे रेल्वे मिशनरी येयल्यान ते मोडले लोक उचामोड जालो त्या वक्ताक आनी आमी डिस्कस केलें आमचो PI आहलो आनी आमचे सगळे गांवचे वडील आहले लँड ओनर येयलो आनी ते एग्री केल्लें दावरांचें मेळपाक रेल्वेन म्हणलें आमचे डॉक्युमेंट हाडटाय म्हूण हांव कितें म्हणटा तुमचें तर तें जागो तर तुमचो आहा जाल्यार तुमी दाखयचो लँड ओनराक टायटल डॉक्युमेंट्स आहा ती तेंगेली तो जागो इट इज अप टू द रेल्वे ट्रॅक्स तेश कोन क्लियर तेंका डॉक्युमेंट टायटल डॉक्युमेंट्स आहा रेल्वे आतां RVNL सर्वे डॉक्युमेंट तेश कोन दाखयता
But they do not have any title documents. Very clear. येसो जाणटेले मनशान हे तेजे गोर येतोय येतो ते सो हांव कितें म्हणटा येसो कसले त्रास घेवपाचे when he is afraid of his life he was taken चलोवपा जायना मोटरसायकल तेण भाड्यान ना आमकां डेप्युटी कलेक्टर बरें डेप्युटी कलेक्टर येताच म्हणटा पूण आजुनूय डेप्युटी कलेक्टर पावना कित्याक पावना 2 वर्स जाली एशको ते स्वता दिता पूण कित्याक पावना डेप्युटी कलेक्टर कोण आसलो गव्हर्मेंटान चोवपाक आसलें बाबा हें आमगेली घरां आसताय मोडटाय तेण मार्कींग केलां ते आमगे घरां येवन भितर मार्कींग केलां आतां तेंगे भितर घरां घुसले कोणी तांकां परमिशन दिलां तांकां नोटिफिकेशन दिल्लें पंचायत इज सुप्रीम इन दीस ज्युरिस्डिक्शन पंचायत इज सुप्रीम एज पर द पंचायत राज एक्ट तांकां सांगनासतना इंटिमेशन नासतना तेंगे घरां भितर गेलें मार्कींग केलां कोण टॉलरेट कोता हें हाउ कॅन पीपल टॉलरेट दिस गुंडागिरी One inside the house. Yeah, they are gone inside the house, did the mugging there. He's here, you can ask him. What is this? What is going on? This is this. As come, I'm local, I'm restrained kotay. I'm restrained kotay. No rules. Rules restrained korban. Aki local kit zait ten kon dia. This is gone beyond control. I'm telling you. Local ye garam hoita hai. That's a punch hai. That's a she's also ex-punch here. All of them are aware of what is going on. आम्ही एक डिसिजन घेताय आख्ख्या गांवां भोंवतले कांसावले वेलसांव आनी लोकां हाडटले आनी लढाई करतले हालसून मोताय जावन निकोळच्यान मेलो बरोच आमी जीव दिन मोतले आमगे गांव साल्वार करपाक होच खोर्स हेंचो हें एक 2 फॉर्म जातली हें चेंज केल्या तेणेचो हें आज तेज कलरचो आहे खोडशा कलरचो आहे गाड्यो त्या दोनात क्लाउडचो आहे हेजो गुड्स ट्रेन वयती खोर्स घेवन आनी इतू वयर हिपान हें वताय इन्स्पेक्शना तेदू सारके फ्लॅट वताय ना जाल्यार एशको वताय आनी कितू कोर्स पडटा एक घरां भितर वचून चोय प्लीज एंटर दीस हाउजीस द प्रेस शुड गो एवरी मॉर्निंग दे आर स्वॉबिंग दीस हाउजीस What I want to say is today they called us and the owner came with his property papers and the RVNL, the police, they don't want to see it. They should come and discuss the matter. No, people are not free here every day to come and stand and waste our time over here. They should have little common sense to come with their documents and show it was finished. I heard you speaking to some authorities also. Kizalan, what is the issue? Yes, I spoke to Mr. Sahu because I was told that today the railway is coming to show the people their ownership papers, land ownership papers, where the railway work is going on. They have no papers to show, not at all. So I spoke to Mr. Sahu. Now Mr. Sahu says they are showing the plan. What plan are they showing? They are showing the village plan, the village survey plan with all the survey numbers belonging to different people of the village. Now, does that show the ownership of the railway with respect to the land where they are working? I just want to know. Can we enter anybody's property and say it is my land and start working? Is that the law of our country? Can we start work, and that too shouldn't government authorities set the right example? How can they just come in and start working without the permission, without ownership papers? Is there, I don't know, this question comes to my mind again and again. Is there rule of law in this state of war?